मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. 822 पेज 11. परमेश्वर राजवट चलयता. Razwód cudowny, także rasolec mogaczy. परमेश्वर razwód cudowny, także rasolec mogaczy. Pozwolano złacownicą, amcodyłam cię fagojta. Sommesan lagia poida, apna ciebudi sloboda. Uzoradu svasovica, amcodyłam cię fagojta. Sommesan lagia poida. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी आमची मायची कूड घेवन ह्या देव मंदिरांत आयल्या. आमचे मायन आमकां क्रिस्ती भावार्थ दिलो आनी ह्या भावार्थान आमकां ल्हान व्हड केली. निमणे दिसांनी तिच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले, तरी आसतना तिणें आपलो भावार्थ हालूंक दिवंक ना. आपले कश्ट तिणें क्रिस्त नदरेन आपणायले आनी आमकां एक व्हडेक धरून ती आमकां सोडून आपलो इनाम घेवंक आपल्या बापा सुरशीं गेल्या. आमचे मायच्या बऱ्या गुणा खातीर आनी तिच्या भावार्था खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. तशेंच सगळे तिच्या कश्टां खातीर आनी तिणें दिल्ल्या सगळ्या देखी खातीर आमी देवाक दिनवासता. आमची माय गुणेश तशीच अस्कोत आसली. तिचे अस्कोतायेक लागून घडये तिणें पातकां आदारल्यांत आसतली. आयज आमी दोनया देवा लागीं मागता. देवान तिची काकलूत करूं, सगळ्या पातकांतली तिका भोगसून आनी तिच्या दुगी जाल्ल्या फामिलीक ह्या मिसा बलिदाना उद्देशी घटाय मेळूं आनी बेगीनूच तिका स्वर्गीचे राज फावो करूंक ह्या मिसान मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज ह्या आमचे भयणीची क्रुसीन पियादाद रॉड्रिगीस हिची कूड घेवन ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्या. किरीत भाशेन तिचे खातीर मागूं, आमचो निमणो आदेस तिका करूं. मागुया आयज देवान तिची काकूत करून तिका स्वर्गीचें सूख फाव करूंक ह्या मिसान आमी खतखत्यान मागुया. तेच भाशेन तिचे दुखी जालेल्या सगळ्या पुतांक आमच्या मागण्यांत धरुया. एफ्राईम, चोविटो, रॉबर्ट, कार्मो, तिच्यो सुनो आनी सगळीं नात्रां, तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्या उद्देशी ह्या देवाच्या ह्या आमच्या जेजूच्या मासा रक्ता उद्देशी तांकां घोटाय मेळून हें मरण क्रिस्ती मोनान आपणावंक तांकां कृपा आनी बळ ह्या मिसान मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान शिजून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो पागेवन सुदान सांकवार बरी
सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya, Soumya Gagutku. Soumya, Soumya Krista, Krista Gagutku. Krista, Krista Gagutku. Soumya, Soumya Gagutku. Soumya, Soumya Gagutku. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवी मरून गेलेले क्रुसीन पियेदाद आमचे भयणीक ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान एक नवो सोर्ग आनी प्रितूम पळयली. पयलो सोर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी संबीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवंक तयार केल्ले पोरीन एक पवित्र शार नवे जेरुजालेम स्वर्गार तावन देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिवासोना तावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तो तांचे बराबर रावतलो. ती जातली ताची पोरसां आनी तो जातलो तांचो देव. ताचें नांव जातलें तांचे मदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुकां तो पुसतलो. मरण, खोंत, रोडणें, दुकां आनीक आसची नात, कित्याक आदलें सगोट नाटाक जालें. उपरांत शिवासनार बसलेल्यान म्हणलें, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यो करतां. जिविताचें उदक व्हांवता ते जोरीतलें उदक ताणेल्यांक हांव फुकट पिवंक दितलो. जैत व्हरतल्यांक म्हजे कडसून हें मेळटलें आनी हांव तांचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां तुंय म्हाका विसवतू दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या मानाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्यांक कोंक्या सारको सोयत काडटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीक जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस. घोशघोशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब,
कांयच म्हाका उणें नासला सासणाचे बिराड म्हाका गावलें ओचित्र गोर म्हज्या देवाचें हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें जबाब परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें नासला उद्गार बापा स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक स्वर्गीच्या राजाचो गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय Survespo तुमचे सवे आसू सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडान गेल्यार 4 दीस जालेले बेतनिया जेरुसल्याक लागींच आसा सुमार 3 किलोमिटरांची वाट आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली पूण मारिया घरान बसून रावली मार्तान जेजूक म्हणलें सायबा तूं हांगासर आसलय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो मार्तान ताका परत म्हणलें तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका प्रतिपाळ केलो पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना हें तूं सोत मानताय तिणें ताका म्हणलें ओय सायबा संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाच्या भयणी बाबांनो क्रुझीन पियदाद रोड्रिगीस ही आमची भयण आमच्या मदली ती उंतरल्या आनी आयज तिची कूड घेवन ह्या देव मंदिरांत आमी तिका आमचो निमणो आदिवस करूंक आयल्या ह्या 4 पुतांची ती आवय आसलेली सासूमाय आसलेली श्यामाय आसलेली ती आमची सेजान आसलेली आमची इश्टीण आसलेली एक बरी क्रिस्तांव आसलेली आनी ह्याच नात्यान आमी सगळीं हांगासर ह्या देव मंदिरांत आयल्या आनी आमच्या मोन्नाच्या दिसा घडये आमी आवडेतांव आसतलीं एक बरोसो शेरमांव सांगू मोगाच्या इश्टानो तिचें जिवीत आयज आमचे नदरे मुखार हाडल्यार आमच्या मनांत जायत्यो तिच्यो बऱ्यो कोन्यो येतल्यो तिचो उगडास येतलो
तिणें केलेल्या बऱ्या कर्तुबांचो उगडास आमकां येतलो आनी तोच जावन आसा आमच्या जिविताचो बरो शेरमांव. आमी जल्माक येतात तेन्ना आमच्या जिविताचो शेरमांव सुरू जाता. त्या दिसा आमी रडटाव आनी दुसरी सगळीं संतोसतात. आमी जल्माक येतात तेन्ना आमी जल्माक येतात ती घडी सुर्या उदेता तेन्ना आमकां व्हडलो सुर्या दिश्टी पडटा, तांबडो व्हडलो सुर्या. ती घडी कशी सगल्यांक दिश्टी पडटा हो सुर्या उदेताना व्हडलो आसता. तो तेच भाशेन सुर्या वस्तून एक पडटनाय आमकां व्हडलो दिसता, तांबडो व्हडलो सुर्या आमकां दिसता. तेच भाशेन आमचे जिविताचे निमणे घडयेक आमी ओगीच उत्ताव पूण आमची सगळीं गोची रडूंक लागतात त्या दिसा. आनी आयज तिची सगळीं गोची दुखी जाल्या. आयज ती खुशाल जाल्या कित्याक ती स्वर्गराज्यांत प्रवेश करता म्हणून. आमचे ह्या जिविताचे दोन घडयो जेन्ना आमी जल्माक येता आनी आमी मोडटा आनी बाकीचे मोदें जो सुर्य आमकां दिसना, नोदर मारल्यार देखून आमकां दिसना, पूण ती घडी आमच्या जिवितांत चड गरजेची. कित्याक आमच्या जिविताचो शेरमांव हे घडयेर आमी आमचो शेरमांव तयार जाता. जे जिवीत आमी जियेता जल्मान जावन मरण पर्यंत जे जिवीत आमी जियेता बरे गूण आमचे क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां प्रमाणे आमी तें जिवीत जियेता तो जावन आसा आमच्या जिविताचो बरो शेरमांव. आयकतालो हांव सुरवातीच्या उतरांनी म्हणलेलें आसा ही आमची भयण आपलो भावार्थ जियेली, क्रिस्ती भावार्थ जियेली आनी निमण्या दिसांनी तिच्या जिवितांत कोश्ट आयले. हांवूय गेल्लो तिका पळोवंक. जायते कोश्ट आयले तिच्या जिवितांत आनी ह्या निमण्या कोश्टान देखून आपलो भावार्थ हालोवंक दिवंक ना अशें सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां. केदें व्हडलें देणी आमकां घरच्यांक, ताच्या भुरग्यांक. भावार्थाचें देणें आयज ही आवय ह्या भुरग्यांक सोडून वेता आसतना हें भावार्थाचें देणें दिता. आनी सगळीं देणी जावं पयशे दुडू भांगार सगळें तें काबार जातलें, तें घेवन आमच्यान स्वर्गराज्यांत वचूंक जावचें ना. पूण जे भावार्थ जो ही आवय ह्या भुरग्यांक दवरून वेता तो जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें. हो जावन आसा तिच्या जिविताचो शेरमांव. आपले क्रिस्ती जिवीत ती जियेली, आपल्या न्हय फकत जियेली, निराशी देखून जावंक ना. कोश्ट आयले तेन्ना निराशी जावंक ना. घोडी आयली वस्कोताय तरी आसतना आपलो भावार्थ जियेली, भावार्थाक वेंग मारून ती रावली आनी होच भावार्थ आपल्या भुरग्यांक दिवन ती आयज आमकां सोडून ती वेता. हें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें. हो एक बऱ्यांतलो बरो शेरमांव दर एक आवय आपल्या भुरग्यांक दिवंक शकता. क्रिस्ती भावार्थ. आमी ह्या संवसारांत जियेतना मोगाच्या भयणी बाबांनो आमचो शेरमांव तयार जाता आनी हो शेरमांव निमण्या दिसा आमकां उगडास करता. जावं हांवें बरें जिवीत जियेलेलें, जावं हांवें बऱ्यो कोन्यो आदारलेल्यो, जावं हांवें क्रिस्ती मुल्यांक तत्वांक साक्षी दिलेलें, होच आमचे उगडास आयज घोडी आमकांय तिच्या भुरग्यांक आनी शेजाऱ्यांकूय येतलो तिणें केलेल्या कर्तुबाचो. आनी हाकाच लागून ती आपलो इनाम बाबा सुशी घेवंक वेता. व्हडलें भाग आयज आमकां आमची भयण कोश्ट करून कोश्टांचेर जैत व्हरून ती बापाक भेटूंक वेता. आयज मोगाच्या भयणी बाबांनो शुभ वर्तमानांत आमी हें अशेंच कितें आयकलां. जेजूय एका मोन्नाक गेल्लो आनी त्या दिसा एक बऱ्यांतलो बरो शेरमांव जेजून सांगलो.
आमी घोडे जायते शर्मांव आयकल्यात, पूण बऱ्यांतलो बरो शर्मांव थोडीच दोनीच ओळीचो. मार्था मारियेक तांचे भावाक लागून मेल्लो देखून ताका लागून दुखी जालेली, निराश जालेली. मारिया घरांतली भायर देखून सरोंक नासलेली, घरांत भितरूच रावलेली. आनी जेजू त्या घरांत भेट करूंक येता, आपलो शर्मांव सांगूंक येता. आनी मार्था तिका म्हणटा, सायबा तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मोचो नासलोलो. आनी जेजू म्हणटा तिका, जो भाव नव्यान जिवन जातलो. सवकास सवकास जेजू तांकां बोरवांसो दिता. आनी ती म्हणटा निमण्या दिसा खऱ्यांनीच तो पुनो जिवन जातलो. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, हो बऱ्यांतलो बरो शर्मांव जेजू तांकां सांगता, पुनो जिवनपण आनी जिवीत हांवूच, दुसरो कोणूच न्हय. हांवूच पुनो जिवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. आयज जेजू हो शर्मांव आमकां सांगता. आमी जेजूचेर विस्वास दवरला. आमी आजून मरूंक नात, आमी जेजूचेर विस्वास दवरला. ही आमची भयण जेजूचेर विस्वास दवरून ती आयज संवसाराक अंतरली आनी तिका तिचो इनाम मेवतलो. तिका पुनो जिवनपण सासणाचें जिवीत जेजू बासायतालो. हो आमचो भावाड. आनी जेजू फुडें म्हणटा, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. म्हणजे कितें आमकां जेजू सांगूंक सोदता मोगाच्या भयणी भावांनो ह्या उतरांनी? जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता तो सासणाचो इनाम जोडून घेतलो. आमचें ठिकाण ह्या संवसारांतलें न्हय, पूण आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी अशीं जियेता, एकामेकाक गोमट्याक घांस मारून देखून जियेता. आमी सोजमता आमी हांगासरूच उरतलीं अशें, पूण न्हय, आमी हांगासर उरचीं नात मोगाच्या भयणी भावांनो. हें हांगासरलें आमचें ठिकाण न्हय, स्वर्गीचें राज आमचें खरें ठिकाण. आमकां स्वर्गीच्या राजा खातीर देवान रोचल्यान. आनी आयज जेजू सांगता, जो कोण ह्या संवसारांत म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मोचचो ना, सासणाचो इनाम जोडून घेतलो. ह्या संवसारांतलें जिवीत बरें हो स्वर्गीचें जिवीत बरें आमकां. ह्या संवसारांत जें दुखाचें जिवीत, कोश्टाचें जिवीत येता तें बरें हो स्वर्गार कोश्ट नासलेलें जिवीत, त्रास नासलेलें जिवीत, सासणाचें सूख भोगतलें जिवीत हें बरें काय आमच्या जिवितांत. आनी जेजू सांगता ते प्रमाणे त्याच जिविताक आमकां रोचल्या. ह्या संवसारांतल्या जिवितांत आमकां कोस, त्रास, दूख, वळवळे सगळें येता, पूण त्या सासण्याच्या जिवितांत आमकां दूख, कोस, त्रास कांयच ना. असलें जिवीत जेजू आयज आमकां भासायता. फकत आमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. आनी आयज जी कोण ताचेर विस्वास दवरता जेजू तांकां सगल्यांक भासायता. आमचे भयणीनूय ताचेर विस्वास दवरलो आनी जेजून आयज तिच्या जिवितांत हें सुर्गीचें सूख तिका फावो करचें म्हूण आमी मागता. मोगाच्या भयणी भावांनो, मरण कोणाकूच चुकोना. मरण जावन आसा एक दारवंटो त्या सासणाच्या जिविताचो. आमकां मरूंकूच जाय. आमी मरोनात, आमी ह्याच संवसारांत सांत जावन जियेली मरण आसतना तो मनीस सासणाच्या जिविताक पावना. सासणाच्या जिविताक पावतली जाल्यार आमी मरूंक जाय. आनी आयज आमकां तावें जाता ह्या भयणीच्या मरना उद्देशी आमकां उगडास करता, आमकां शितीदान हाडटा. आमी आमच्या सुर्गीच्या जिवितांत सोशिल्लीं थोडीशीं पेल्यान सोडल्यान जाल्यार, कुशीन सोडल्यान जाल्यार आमकां दर एक मरण उगडास करता. बाबा यो, बाये यो, तुजें जिवीत जाग्यार घाल, जिवीत तारयार घाल. तुका ह्या संवसारी जिविता खातीर देवान रोचूंक ना, तुका सुर्गीच्या सुखा खातीर देवान रोचला. तुवें तें जिवीत तुवें आपणावंक जाय.
म्हज्या जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत बऱ्या कोन्या उदेशी हांवें तें जिवीत आपणावंक जाय. आयज जेजू आमकां ह्या मोन्ना उद्देशी उगडास करता. दुसरो मोन्नाचो गूट म्हणल्यार इट इज अ डिफिटेड एनिमी. मरण मोगाच्या भयणी भावांनो आमकां दूख हाडटा आनी आयज सगळे तिच्या पुतांक दूख जालेले आसा, सुनांक नातरांक सगल्यांक दूख जालेले आसा. दूख हे हाडटा आमकां आमच्या जिवितांत. कित्याक आमचे सोशी आनी आवय सोशी आमकां एक मोलादीक संबंद आसता. वी आर इमोशनली बॉन्डेड आनी आयज ह्या मोन्ना उदेशी हो संबंद तुटता. ताका लागून आमकां दूख जाता आनी आमकां दिसता मरण आमचे इश्ट न्हय, मरण आमचो दुस्मान, कित्याक आमकां दूख हाडटा. पूण जाणा जावंक जाय ह्या दुस्मानाक जेजून हारयला. आमचेर राज चलोवंक न्हय, मोन्नाच्यान आमचेर अधिकार दवरून आमचेर राज चलोवंक जायना. कित्याक जेजून खुद आपूण मरून मोन्नाचेर जैत व्हेला. इट इज अ डिफिटेड एनिमी. तर मोन्नाच्यान आमकां ह्या संवसारांत जियेतल्यांक कांयच एक वायट करूंक जायना. आमकां दूख जाता खरें, पूण हें दूख, हें मरण आमच्या जिविताचो गूट. कोणूच ह्या संवसारांत हो संवसार पार करचो ना मेल्या बरोबर. आनी आयज मोगाच्या भयणी बाबांनो हेंच जेजू आयज आमकां उगडास करता आनी आमकां सगल्यांक गोठाय दिता आपल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या शर्मावांतल्यान. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेल्यारूय जिवो आसतलो, सासणाच्या सासणाक जिवो आसतलो. तर आयज ह्या आमचे भयणीक सासणाचें जिवीत मागुया आनी आमी दुखी जालेल्यांक देवाच्या उतराचे बुजवणेंतल्यान आमच्या मागण्यांतल्यान तांकां गोठाय मेळ्ळ्यार म्हणून मागुया. आनी आमी सोमेस्त आमचेंय जिवीत जाग्यार घालून देवाक मानता तसलें कुरपे बरी जिवीत, गुणेश जिवीत जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसान मागुया. आमीन. सगळीं आनी ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो आमी बाबा मुखार उबारुया. भेटोवनी गाना तयारी वेळार कितके वया C7. म्हज्या भाविंदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोनवले बापा, क्रुजीन तुजे दुवे पासत सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पित. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण
तिने ह्या संवसारान मानून घेतलो तर तिका दयाळ म्हूण सुद्दार कसो आतां मेळू म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व गाळ्या सर्व जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आमी समेस्त जिवोवच्याक ताणें आपणाकूच आपल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोळबरा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोस मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर गुची. तेसवरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरफेराव आमच्या गोळी बापा आनी सगळीं यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनीची क्रुजिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचेच बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो प्रवास सादरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेलोल्या समेस्तांक तुज्या पुरसुडीत मुखार मोर पळोवंक फावो कर.
Ama somestanci, ami altara sorbunti ektain zeleotien, kedit patientici famil, as ducanta sa. Ama somestanci doia cormuna mi mattau. Anquar Maria, da vacemae sangati, tica poti bagivonto José, bagivonto dormo duta, ani sordo carinto ca manolente sorlem boctan barabor. Bagivonto Filipa ni Jacob, José Vaz, Francis Xavier, bagivonto Francisco Aranha, ani Pedro Berno, ani am ca Igor, sobiti Igor bandundoli, ani makir un colete martir coșemele. Bagivonto João Paulo dos Ropapsai, ani sogle boctan barabor, sas nancia sukantam ka vantoti, tancia sancatatu de moimaga un cam ca favocor, Jesus Cristato já putava fim. Piace su vorvi, piace su sangata, piace su tai. Povidatmia chai ekponana, sora podvedara bapa, sora vandanani voivoduka, sasna cha sasna. आयज जेजून शिकवलेले मागणे आम्ही बापाक वाचताना किरीत भाशेन हे दुखी जालेले फामिलीक आमच्या मागण्यान धरुयात आणि आमच्या मागण्याची घोटाय तांकां फावो कर म्हूण देवा बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय, तुजें इच्छा स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज समकाय आनी आमी आमची चुकलेले आमकां तशी आमची पातकां मागून आनी आमकां तांणी सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कालकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाचे शुद्ध संवसाराचे पाप काटले आमचे काबूत कर. देवाचे शुद्ध संवसाराचे पाप काटले आमचे काबूत कर. देवाचे शुद्ध संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा पळय ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची जेजू आमच्या शुरू करतना गीत घेऊया. D27 page 61 Worship the Lord to serve the Lord.
प्रार्थुया. प्रितीपोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पुसलेल्या आमचे भयणींक क्रुजिनाक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. मातशें बसुया. आमची आवय आनी आमची शामाय आमच्या कुटुंबाचो एक अखंड खांबो. आयज हो खांबो कोडसरला आनी आमी दुखी जाल्या. आमकां सगल्यांक तिणें सदांच मोगान आनी एकवटान सांबाळली. आमी आमच्या आवयचे त्याग, कोश्ट, सॅक्रिफीस आमच्या दोळ्यांनी पळयला. आपणाक उणें करून सदांच आमकां खुशाल दवरूंक ती वावुरली. आमची आवय एक कोश्टी आवय आसली. शिवण करून आपले फॅमिलीक वयर काडली. खेरीत भाशेन आमी दिनवासता आमच्या गांवच्या पातविकाराक फादर डॉक्टर सिमाव डिनीस आनी ताचो आदारी फादर प्रिन्स्टन ऑलिवेरा, आदलो पातपूर फादर इडन फेर्नांडीस, आयचे मिसाचे बलिदान भेटयता फादर नेल्सन रॉड्रिगीस आनी फादर मिरांडा. तशेंच आमी दिनवासता डॉक्टर जीन मिनिझीस, डॉक्टर आर्नल्ड फेर्नांडीस, डॉक्टर संजय आनी नर्सीस, आशिर्वाद क्लिनीक. खेरीत भाशेन दिनवासता आमच्या गांवच्या MLA मिस्टर आतून वाज आनी तिचे पत्नीक मिसीस मिर्सियाना वाज ZP. सगळ्या शेजाऱ्यांक, सोयऱ्या दायऱ्यांक, इश्ट्यांक आनी समुदायाच्या वांगड्यांक सगल्यांक दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचे सगल्यांचेर मागता. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. आदियोस माय. उबी रावया. मेलेले कुडीक मातीक लावचो कायदो वावरताची चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमचे भयणीची क्रुसिनाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळोवन अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बाबा लागीं राजी जावं. बऱ्या गोवड्याच्या कांदार सासनीक रायाच्या पर्यावरण निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. So
सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाबोय रातुया भोव दयाळ बाबा आमचे भयणीचो क्रुजिनाचो पियदादीचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. जेजू ताय मेलेल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवन तो जातलो ती जातली म्हूण तीर बरवशान पातयेता. तुज्या चाकुर्नीक साबार देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची खुणाक आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं कालकुतीन मानून घे. तुजे चाकुर्नीक सुर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दी शिकर. अशें जेजू सवें पावूं तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सुर्गींच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. Rapul Matiedo. Matiedo. आज एका शिक्षणाक घात हँडल घात तर ते हँडल घात त्याडून हँडल घात तू या नको
Good. सुबह जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोंडान विसो घेवन तुजेर विस्वास दवरतेल्यांचे पोंड तुवें पवित केले. अशे जोरी कुडी निकुपूंक ते उपकारतात, तरी पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडान तुजे चाकरणीक शांत विसो मेळो. तूंच आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत, देखून तिका पुनर्जिवंत करतोच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश भोगून तिका पावय. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सुशी देवान आपयली, देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेलेल्यांतलो परतून जिवन जालोलो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमचे भयणीक सुम्याच्या आधीन करुया. सुमी आपले शांतीन तिका वेगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजे दाय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजाच्या फोंडार तूं रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेलेल्यांक जिवंत केले. आमचे भयणीक सासनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमचे भयणीक तुज्या राजान घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका सुर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मोन्ना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबार्थाचे बुजवणीन आनी सासनीक जिविताच्या बोरवशान आमकां धीर दी. तुजे लागीं सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेलेले चाकरणीची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मोन आसले. खऱ्या बाबार्थान हांगा तिका बाबार्थ्यां थंय एकवटयली. तेच बरी तुज्या कालकुतीन सुर्गी देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लागोय.
एक खोलोनी म्हयन्याचे मीस जातले 2 तारखे सकाळचे 8 वरांचे.